Avelosi, Mobor till Kolwa, जे आखे कोस्टल बेल्टा टॅक्सी स्टँड आहे तितून मॅक्सिमम पार्टिसिपेशन आज हिंगा आहा. आणि द होल आयडिया तुम चेंज जाल्यार आज गव्हर्नर फॉर दीज टॅक्सीज हॅव बीन इम्पोज्ड अपॉन देम आणि इट हॅज बीन इम्पोज टू द कोर्ट. आणि कोर्टा कोण झगडपा जाय? गोंयकारां पासत, आमगे टॅक्सी ड्रायव्हरां पासत, आमगे जे ट्रेडिशनल हे टॅक्सी ट्रान्सपोर्टेशन बिझनेस जे आहा, टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टेशन बिझनेस जे टॅक्सी स्टँड जे आहे हो एक युनिक मॉडल. आणि हो युनिक मॉडल मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चड लागता. कित्याक आम जेन्ना ल्हान आसले, जेन्ना 80s 90s ल्हान आसले तेन्ना ते जंगल आसलें, तें जंगल आज शार जालां. आणि ते शार जावपाक कोणा कंट्रिब्युशन आहा हे टॅक्सी ड्रायव्हरांचें. कित्याक तेन्ना जेन्ना जंगल आसलें ते रान कातून जेन्ना हॉटेल येयली तेन्ना हॉटेलान प्रॉमिस केलोलें हे भुरग्यांगेले तांकां पोटा आदार दिवपाक, तेंगे फॅमिली आदार दिवपाक, तेंगे घराबो चलोवपाक आणि ही हॉटेल येवपाक थिंगा. सो हॉटेला येवपाक परमिशन कितें दिल्लें ते जंगलांक की यू वील सपोर्ट द लोकल कम्युनिटी. सो लोकल कम्युनिटीन तेन्ना सावन 80s 90s सावन ही हॉटेलां सांबाळ्ळें, ट्युरिस्ट सेफली पावयले. आणि ट्युरिस्ट सेफली पावोन आज हॉटेला 10 रूम आसलो ते 100-200 रूम जाले. आणि दीस इंडस्ट्री हॅज ग्रोन. आज जेन्ना इंडस्ट्री ग्रो जाता, आम जे इंडस्ट्री पार्टिसिपेट केल्ले ते आख्खे फॅमिली घेवन ग्रो जावपा जाय. पूण आम फॅमिली घेवन ग्रो जायना आसतना आमी हे फॅमिली ब्लॉकेजीस हाडटाय. सो हो गव्हर्नर जर तर कोर्टान आम प्रोड्यूस करना आसतना जर तर जाल्लो जाल्यार इट वूड हॅव बीन अ बेटर थिंग. एजी शूड हॅव स्पोकन ऑन बिहाफ ऑफ दीज टॅक्सी ड्रायव्हर्स सेईंग दॅट प्रायव्हेट गाडयोय टॅक्सी एक्सिडेंट जावपाक शकताय, टॅक्सीच्योय एक्सिडेंट जावपाक शकताय, कदंबा बसूय एक्सिडेंट जावपाक शकताय, खुंयच्योय बस एक्सिडेंट जावपाक शकताय, आमदारांगे गाडी आहाय त्योय एक्सिडेंट जावपाक शकताय. सो गव्हर्नर घात जाल्यार ऑल ओव्हर गोवा स्पीड लिमीट दवरची 40-50 दवरपाची आणि सगळ्यांक गव्हर्नर घालचे हे एजीन प्रपोज करून जाल्लें. की तूं सीएमागे गाडी येताली, मुगे गाडी येताली, सगळ्यांक एजीगे गाडी येताली, सगळ्यांक गाडी येताली. पूण हे कोण आसा फकत तेमकां मुखार घालून आय थिंक दिस इज अ रॉंग थिंग. So there are two things to this. Either the state government has to take responsibility and ask for time. एक वर्स या 2 वर्सां भितर आम आख्खे स्टेटीक घोड्या हूंक जाय थिंग आम स्पीड लिमीट बॅरियर घातले, जाय थिंग आम कॅमेरा घातले, जाय थिंग आम हे भाशेन करतले. हे सगळें करून आमकां 2 वर्स दियाय आणि हे गव्हर्नर हार्ड घेवपाचे. म्हणजे डोंट नीड स्पीड गव्हर्नन्स फॉर दीस टॅक्सी ड्रायव्हर. सो हे करता जाल्यार स्टेट गव्हर्नमेंटान करपा जाय आणि हे करपाक तांकां टायमूय जाय पडटलो. सो वी अलाव देम द टायम टू डू दिस. इन द मीन टायम आवर रिक्वेस्ट इज हे जे ओरोस आहा आतां फायनान्शियल इयर 1 एप्रिल कमेस जाता फायनान्शियल इयर टील द नेक्स्ट इयर 31 मार्च. हे टायम गव्हर्नमेंटाकूय मेळटा, सगळे कॅमेरा घालपा जाय, कितेंय करपा जाय, डिजिटलायझेशन करपा जाय, तांकांय टायम मेळटा. सो हो टायम तांकां मेळटा, हो टायम आमकांय दियाय. आमगे टॅक्सी ड्रायव्हरां विदाउट द गव्हर्नर ओर आहा ते भाशेन गव्हर्नरा आहा ते भाशेन चलपाक एलाव कराय. त्रास करपा दिना, काही धंदो करून दिया. गिव अस एन अलाउन्स फॉर द नेक्स्ट 1 year. In the 1 year government also has time to speed up their things and processes so that they can fight this battle in court. कित्याक कोर्टाक गेलो हाय न्हू, एक्सिडेंट जाताय, कोण मेलो आहा, कोण एक्सिडेंट, सो कोर्टाक गेलो हाय. कोर्टाक गेलो हाय म्हणून थिंग फायट करपा जाय म्हणून हो गव्हर्नर इंट्रोड्यूस केलो. सो हो गव्हर्नरा हाट घालपाचो आणि इन्स्टेड ऑफ गव्हर्नर अदर डिजिटल इक्विपमेंट्स इन ऑर्डर टू एन्श्योर सेफ्टी ऑफ ड्रायव्हर्स अँड सेफ्टी ऑफ द पॅसेंजर हे म्हणून इंट्रोड्यूस करून हो कॉन्सेप्ट मुखार घालून कोर्टाक कन्विन्स करून येवपाचो. सो द होल आयडिया इज दॅट इनजस्टीस जी आज जाल्ली आहा जस्ट बिकॉज कोर्टान तूं एस्केप जावपाक जाय, तो इनजस्टीस करेक्ट करपाचो हो टायम करेक्ट करपाचो. सो गव्हर्नमेंटान म्हाका दिसता पॉज करपा जाय, करेक्टीव एक्शन घेवपा जाय आणि आज हे करेक्टीव एक्शन घेवपाक टायम आहा. सो एटलीस्ट वी गेट अ रिलॅक्सेशन ऑफ 1 year. आय ऑल्सो रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट. हांव तेका कडेन उलयल्लो आनी इट वॉज अ व्हेरी हेल्दी डिस्कशन जेन्ना हांव तेका उलयल्लो. सान फ्रांसीस सेव्हियराचे जेन्ना आमकां मिटींग मागलेली, हाय कमिटी मिटींग, थिंग बाब मॉविन गुदिनू म्हाका मेळ्ळो आणि ताणें म्हाका सांगलें 7 तारखे एप्रिला देखून आपण टायम दिला. सो आय रिक्वेस्टेड हिम ऑल्सो टू गिव अस 1 year. सो ही डीड नॉट से नो, ही डीड नॉट से येस. सो आय हॅव टोल्ड हिम लेट अस गिव देम सम टाइम and we will find another solution. So I think he was also on the positive mind. Everybody wants to do things but somehow things are not happening. So I think the first step is एक वर्स आमकां अलाव करचें आणि इन द मीन टायम वी लुक आउट फॉर अनदर सोल्युशन वेर गव्हर्नर्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर टॅक्सीज and we can operate the taxis in safe conditions with other equipments in place to ensure that the speed is being managed. Fitness गाडी पासिंग जाय ना, सर्टिफिकेट जाय if you have to apply on the road. आणि फिटनेस सर्टिफिकेट जाय जाल्यार कायद्या प्रमाणे आज गव्हर्नर इंट्रोड्यूस केलो आणि ती गव्हर्नरा सर्टिफिकेट जाय आणि गव्हर्नर मॅन्युफॅक्चर आहे ते मॅन्युफॅक्चर पळोवन गेलो आहे.
सो ते पळून गेले जाल्यार सर्टिफिकेट कोण दितलो? सो कोणे पूण दिवपाक जाय, ताका आवय बापूय कोण ना, सो ते रिन्यू करना जाल्यार फिटनेस सर्टिफिकेट ना. सो हेच तो रिन्यू जावंक जायनाका. यू हॅव टू गिव अस एन अलाउन्स ऑफ 1 year. In this 1 year, the government needs to prepare to ensure that they come out of court without introducing the governor. ही आमगेली मागणी. प्रेझेंटेशन आमगे कावेलोसी युनिट जो हा तो हांव वचून चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळे. इफ यू ऑल रिमेंबर, यू वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट डेलिगेशन. यू ऑल हॅव कवर्ड इट अप. मडगांव एंटरटेनमेंट हितू भायल्यान मेळ्ळे, डायरेक्टरा भायल्यान मेळ्ळे, आनी वी हॅव गिवन हिम दॅट. We were trying to follow up this matter today with him. So we will follow up and probably next week we will try to see what best solution can be come. But 7th April जी 2024 deadline हा, ती तुम्ही 7th April 2025 करची. And I think in the meantime everybody will get the time. This is our pray. आता आमचे गव्हर्नर आता ते मेंटेनन्स गेल्लो कितें रिपेअर करपा आयले ते सगळे धांवले. एकूय ऑफिस ओपन ना आनी आमगे गाडी पासूंक जायना आनी आमी गाडी चलोवपाक मेळना. फिटनेस सर्टिफिकेट मेळना म्हणून आमगे ते ग्रिवियन्स आमगे MLA बरयल्ले. स्ट्रीट गव्हर्नर हांव एक वेंडरा बरें गेलो पुसोवपाक. संपलो जाल्यार तितून भितर चिप ना म्हळ्यार हांवें म्हळ्यार चिप नाल्यार कितें करपा आतां. संपलो आपणाक आनी आहा फीट कोन्न दिता. फीट कोन्न तेणें दिले चिप. फीट कोन्न चिप दिले आनी तेणें रावंड बी मारलो. 80 स्पिडीन ते स्टॉप जावपा लागलें. हांव घराको येता म्हळ्यार ओवर स्पीड जावपा लागली गाडी. सो आमी हे सगळे प्रॉब्लेम फेस कोताय. वेंडर्स आहाय बट वेंडर्स आमकां दुसऱ्या वेंडर्सूय गायड कोताय. न्यू बसयलो हांवें 4.5 हजार दिन आनी न्यू बसयल्लो बट आमगे फेल गेलो.